गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हाय सेकंडरी एड्युकेशन्स हांच्यांनी कालूच धावेचो रिजल्ट लागलो. सगळ्यात पयली 94.51% अप्रॉक्सिमेटली रिजल्ट लागला. पास जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी खूब बरो रिजल्ट ह्या फावटी धावेच्या बोर्डाचो लागला. आयच्यान 11वीची एडमिशन स्टार्ट जाल्ली आसा आनी 11वीच्या एडमिशनाकूय सगळी कडेन मोठ्या प्रमाणात झुंबड सुरू आसा. विशेष करून हांव ग्रामीण भागांतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्या भुरग्यांनी बेटर स्कोर केला. म्हणजे सांगे आसतले, केपें आसतले, धारबांदोडा, काणकोण आनी पेडण्यां ह्या तालुक्यांनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार कंपॅरिजन वीथ द शहरी भागा पेक्षा सुद्दां खूब बरो स्कोर केला. विशेष करून चलयांनी खूब बऱ्या पद्दतीचे मार्क्स स्कोर केल्या. त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता आनी आमचे टिचर्स हांच्यांनी बी बरे एफर्ट्स घेतले. गोवा बोर्डानूय बी प्रॉम्प्टली रिजल्ट डेलिव्हर केलो. त्या खातीर त्या सगळ्यांचें अभिनंदन की रिजल्टाची अशाच पद्दतीन दर वर्सा खूब प्रोग्रेसीव खूब बरो रिजल्ट हो टिचर्स दिवपाक लागला. त्या खातीर तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. भुरग्यांनी 11वीक एडमिशन्स घेवच्या पयलीं म्हणजे आमी करियर गायडन्सचो कॅम्प म्हणून घेतलाच, बट तरी सुद्दां आपले टिचर्स, पॅरंट्स हांच्या कडेन 4 फावटी डिस्कशन्स करचे. ज्या भुरग्यांक प्रोफेशनल कॉलेजीन वचूंक जाय त्या भुरग्यांनी प्रोफेशनल कॉलेजी कडेन खंयच्या वयतलो आपूण आनी आत्तां आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, वोकेशनल, ITA कित्याक एडमिशन घेतले किंवा डिप्लोमात हाजे 2-3 फावटी विचार करचो आनी एडमिशन घेवचें. कारण फुडल्या भविश्याचो विचार करता आसतना टिचरांनी सगळ्यांनी ताका गायड करचें. जे धावेंतल्या स्कुलांनीच्या टिचरांनी करचें आनी हाय सेकंडरीच्याय टिचरांनी फक्त भुरगे जाय म्हणून भुरग्यांची भरती करची न्ही, ताका प्रॉपर गायड करून ताका एडमिशन्स करची. ही म्हजी सगळ्या जाणांक सुचोवणी. देव बरें.